Kaal Aaz Ani Phalyam, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. Kaal Aaz Ani Phalyam. नमस्कार, हॅलो, हाय सर मोगाच्या वीक्षकांक. नवे वर्स संभ्रम आमकां हर एका कडेन पळोवंक मेळटा. जावंक पुरो ते स्ट्रीट फूड फेस्टिवल या कायट फेस्टिवल, कारावळी उत्सव आनी असलोच एक व्हड उत्सव बोंदेल इगर्जींती आसा केला. त्या विशयान कितें काले ह्या विशयाचेर सविस्तर माहिती दिवच्याक हांगासर आमचे मानाचे व्यक्ती अत्रेगान आसात आनी माहिती आयकुनच्या की तुमी अत्रेगान आसात देखून आयचे हे काल आज आनी फाल्यां विशेष कार्यक्रम आमी आरंभ करता. आमचे सांगता आसात फिरगजेचो वडील विगार बाप माणातिक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा, तशेंच गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन डिसिल्वा आनी कार्यदर्शी मानेस्त संतोष मिस्कीत. तुमकां त्या गायकी ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. थँक्यू. बोंदेल इगर्स सोबीत दिसता, सुपर आसा. आनी खंडीत जावन फादर तुमी सुरवेर येतानाच तुमचें एक स्वप्न आसलें आनी तें स्वप्न जारी जालां म्हूण येत, अ ड्रीम कम ट्रू म्हणटात. तुमकां आतां कशें बगता, तुमचें वगना सांगेत की. बरें शांतीप्रिया, हाच्या पयले इगर्ज उक्तावणाच्या संदर्भात आमी हांगासर आयिल्ले हांव आनी इगर्जीच्या उक्तावणाक आमी सकाळांक आपोवणें दिल्लें आनी आमचो ते दळ अत्रेग आसलो. सकाळांनी ये जायी, आमचें उक्तावण पळय जायी. आनी आतां इगर्जीचें बांदप संपूर्ण जालां. 2024 नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर ताचें उक्तावण जाल्लें आसा आनी हें कार्य संवसारभर सभारांनी पळोवन तांची प्रशंसा उसारल्या. आनी आमकां फिरगजगारांक, फिरगज ज्या जागांक इगर्ज बळयत आसतना, इगर्जेन मीस पेटयत आसतना खूब संतोश भोगता, वर्ती दादोसकाय भोगता. ते इगर्जे भितर येत आसतना एक प्रेयरफूल मूड, एक एम्बियन्स आसा म्हणून आमकां भोगला आनी जायत्यांनी आमकां सांगलां. देखून 12 वर्सांचें स्वप्न तुवें सांगलें. 12 वर्सांनी आमच्या बोंदेल फिरगजगारांनी स्वप्न आसलें तांकां एक बरें सोबीत देव मंदीर जाय. कित्याक पयलेंचें देव मंदीर रोड सायडीचेर आसलेलें तितलें सोबीत नासलें, ल्हान आसलें, लोक सोडुल्लो म्हणटना हें स्वप्न 12 वर्सांचें हांव येवच्या पयलेंच हें स्वप्न आसलें फिरगजगारांतय. आनी सकयल फिरगजगारांक सांगाता घेवन तें कार्य येवजन आमी हातीन घेतलें आनी 2-2.5 वर्सां भितर हें येवजन सोंपयलें. आनी आतां एक सोबीत देव मंदीर ह्या एअरपोर्ट रोडा सायडीन पळोवन मस्त लोक संतोश पावता. आनी जायतो लोक तेणे पाशार जावचो इगर्जे भितर येता, मागणें करता आनी तांकां पळयत आसतना आमचो भवार्थी चड जाता आनी घट जाता. देखून आमकां संतोश मात्र न्ही, सबार प्रशंसा ह्या देव मंदिरा विशयान आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. जमरो माध्यमा मुखार जमरो स्वता पळोवंक आयिल्ल्यांनी आनी तांकां त्या मंदिरा विशयांत आमी विवार दिता आसतना तांकां भोगलो संतोश आनी व्यक्त करता आसतना आमकां एका रितीची दादोसकाय तृप्ती भोगता. बऱ्यांतलें बरें मंदीर देवाक आमी ताच्या वस्तेक तयार केला म्हूण खूब संतोश आमकां भोगता. आनी खंडीत जावन आमच्या फिरगजगारांनी हांव विजिटिंगाक गेल्ल्या वेळार तांची प्रशंसा, तांचें बरें मन, तांणी म्हजे थंय दाखयलो तो मोग आनी अभिमान तो निजायकी व्हरतो. हर एक फिरगजगारांक आमचें बोंदेलचें सालोरेसाचें नवें देव मंदीर एक अभिमानाची गजाल जाल्या, एक अभिमानाची संकेत जाला म्हण येत. आनी मुस्तुजान हांगासर माध्यमा मुखार तांची प्रशंसा आमकां धाडल्या. खूद हांगासर पळोवंक येयल्ले भक्तीक यात्रीक, आमचे क्रिस्ती भक्तीक आनी अक्रिस्ती लोक समेत मंदीर पळोवन विजमीत पावता. आनी त्या मंदिरा भितर येता आसतना आमकां सबारांक भोगता साहित्य संगती थंयसर आसात. हर एक आमच्या पवित्र पुस्तकांतले विशय थंयसर आटापून आमी ते वेवस्थीत रितीन मांडवळ गेल्यात. जावं पुरो मुखार आमकां दिसता 10 उपादेश, मुखार ती क्रुसिफिक्स इमाज, त्या क्रुसिफिक्स इमाजी बोवारीन ती सकड किरणां, थंयसर बोवापूर बायेचें ताबेरनाकल आमी असो विवार तुमकां दिला. हाच्या पयलें विक्षकांक तो मेळ्ळा. सगळें पळयत आसतना निजायकी वरती दादोसकाय भोगता आनी आमकां ह्या जागां प्रत्येक जावन मीस पेटयत आसतना निजायकी एक दैवीक अनुभव जाता. देखून म्हाका मस्त संतोश, समाधान, एक भोव सोबीत मंदीर म्हज्या मोगाच्या बोंदेल फिरगजगारांच्या श्रमान, दानान आनी सर भक्तिकांच्या आनी आमच्या अभिमानीच्या मोगान आनी तांच्या उदारपणान एक सोबीत देव मंदीर देवाक एक भोव सोबीत घर हांगासर उबें जालां म्हूण सांगू
म्हाका वरतो संतोष भक्तान सक्कड म्हज्या दानीक आज परत हांव मान बगयतां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या फिरगसगरांक सालोरसाच्या भक्तिकांक फूल आनी पाकळी दिल्ल्या सर दानींक म्हज्या काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या देवाची दराळ आशिर्वादा मागता आनी सालोरेन तुमची सगळी त्या समा जारी करून दिवन मागता. खंडीत जावन फादर तुमी सांगिल्लें सुलाभ ना पूण इतले व्हडले तुमी इगर्ज बांदले आनी ते खंडीत जावन एक सोपान जारी जाला तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सांगल्या प्रकार तुमी एअरपोर्ट रोड सायडीकच आसा आमचे फिरगस सायड गेल्या एरिया आमी थंयसर वोड आसा एक पटी भेट दिवन आमी येवया म्हण ते बघता आनी तसली एक इगर्ज तुवें उबारला फादर तुमकां परत एक पटी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. हांवें उबारूंक ना सक्कल सगळ्यांनी सांगाता, फिरगसगरांक वय, खंडीत जावन. मुखेलपण मात म्हणजे Yes. फिरगसगरां म्हणजे आख्खी फिरगस आमच्या सांगात आसली कोणूच ताका विरोध पूण म्हणनातले हर एकल्याक एक देव मंदिर जाय जे आसलें आनी ताच्याकी वर्ती उरबा थंयसर येवच्या सालोरसाच्या भक्तिकाची उरबा. येस ह्या इगर्जे कोणें दान दिलां कोणें दान दिवंक ना म्हूण सांगूंक जायना हर एकल्यानी फूल आनी पाकळी दिवन एक सोबीत देव मंदिर तांच्या दानान आनी सबारांच्या श्रमाच्या त्यागान उबें जालां म्हणजे काल एक मुखेलपण मात. खंडीत जावन लीडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट Yes, फादर yes. लीडर हो. मुखार येताना सगळे आमी सपोर्ट करता आनी तशें म्हणटाना तुमी प्रशंसा मस्त जाणांनी उसारला म्हूण सांगले तुमी खंडीत जावन खंयचें आमी बरें काम करतना गूड ऑर बॅड दोनी सांगता वेतात तुमकां प्रशंसा विशयान तुमी मस्त सांगले फादर कोणी काही टिका केल्ली आसा की नेगेटिविटी तुमकां आयकल्ले आसा की बेजार पावल्ले आसात की तुमी ह्या विशयान तिल्लें सांगल्यार बरें जालें. नेगेटिविटी टिका म्हाका डायरेक्ट आयकोंक मेळोना येवन म्हजे मुखार येवन तुमी केल्लें काम बरें जावना म्हणून कोणें सांगूंक ना हर एकल्यान प्रशंसा उसारल्या पूण माध्यमान थोडे येणे तेणे थोडे मॅसेज पसार जाल्ली ते माध्यमां म्हाका ती आमी पळयल्या वाचल्या पूण खंयच्यान ती बरें आनी वायट मिसळून आसात न्ही शांतीप्रिया गूड एंड बॅड गो टुगेदर टुगेदर आसचें ते टिका एक टिकाची संगत आसचें ते स्वाभावीक तातूंत हांवें कांय व्हडलें कांय म्हाका कांय बेजार पडोन कित्याक म्हळ्यार दूद तें दूदूच धवें तें धवेंच भांगर तें भांगाच ते लोकांक जायना देखून टिका आसा थोड्यांनी जावं पुरो व्हडली इगर्ज पुरा बांदल्या सुबीत बांदल्या देवाक देव पॉश इगर्ज बांदल्या पूण थोडे आमी भावार्थी लोक करोडांनी बांदल्या घरांनी रावता आमच्या सोम्याक पुनर्जिवंत क्रिस्त रायाक एक देव मंदिर बांदिल्लें तेणी जायके वर्तें काम देखून टिकाक हांव सदावत घमंड दिना प्रशंसाक चडीत घमंड दिता पूण टिका केल्ल्या मनशा विशयान हांव कांय उलयना कित्याक टिका आसचीच देखून टिकाय आसली म्हूण म्हाका आयकल्या माध्यमांनी पळयलें पूण डायरेक्ट येवन म्हजे लागीं आयिल्ले हर एकल्यांनी एक बरें उतार म्हणा शिवाय मंदीर बरें आसा फादर सुपर आसा म्हणा शिवाय कोणेंय कांय टिका उसारलें ना कित्याक तें तशें आसा तें भितर गेल्लो मनीस टिका उसारतले ते मनशाक तो मनीस इतलो समना म्हूण जालें अशें माध्यमांनी थोडे आमी आयकून इगर्ज व्हडली जाल्यार म्हणून व्हडले तिका बरी करून पॉश बांदल्या म्हणून काही उलयला जावं पुरो इगर्जे भितर आयिल्लो मनीस जर टिका करता त्या इगर्जेक हांव चिंता इगर्जेंत कांय पाडना त्या मनशा तेंत कांय इल्लेशें कांय सोडून आसा म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार एकलो मनीस भितर आयिल्लो थंयसर आनी प्रत्येक जावन अक्रिस्तांव थंयसर येवन मागचें एका अक्रिस्तांव भावान सांगिल्लें एक उतार म्हाका उडास येता म्हाका वळख नासली ती इगर्ज पळोवन आयलो साश्टांग नमस्कार केलो आनी म्हणजे फादर ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪವಾಡ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಟ್ಟರಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು अक्रिस्तांव अशें म्हणटा आसतना सरावत एक 99% प्रशंसाच येणे तेणे इल्लेशें काय टिका आसूं पुरो पूण तांकांय आमी बरेंच मागचें कित्याक टिका आसल्यार आमी आमी एक आमकां एक चॅलेंज तें आनी कितें बरें करूंक टिका उणी प्रशंसा चड आनी देवाक हांवें मंदीर बांदलां जेजू रायाक हांवें मंदीर बांदलां दावीद रायान सांगलें एक उतार आसा दावीद राय व्हडल्या रावळेरान जियेतालो तो म्हणालो हांव देवदार रुखडान बांदिल्ल्या रावळेरान जियेता म्हजो देव तंबान जियेता म्हज्या देवाक हांव एक मंदीर बांदतलो म्हणलें ताणें आनी ताच्या पुतान सालमोन रायन देवाळेक व्हडलें देवाळ बांदलें संवसारांतलें प्रख्यात देवाळ तें पूण आतां ना तें देखून देवाक रावळेर बांदिल्लें देवाच्या कुशे प्रमाणेच तें जाल्लें आनी देव मंदीर आमकां जाय देवाक आराधन करूंक देवाक रावोंक म्हणजे देव आमच्या काळजांत आसा पूण देवाक आराधन करूंक आमकां बरो जागो जाय कर्कटे वतांत उबें रावन मागणें करूंक जायना आमच्या माथ्या वयरें पाकें जाय करतना आधुनीक काळाची परिस्थिती गमनान दवरून सोबीत एक मंदीर उबें केलां देखून प्रशंसा चड आसा टिका उणी आसा टिका एक नेग्लिजिबल म्हणून येत देखून बोथ
गो टुगेदर टिका आनी प्रशंसा देखून मंदिरा विशयान प्रशंसा चड आसा ते आमकां खूब अनुभव जाला आनी मस्त जाणीन आमकां सांगलां देखून हें मंदीर आमकां दिल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता आनी आमच्या देवाक एक सोबीत घर आमी बांदला म्हणली खूब संतोश अभिमान दोतोसकाय आमकां आसा आमच्या सांगात आमचो देव आसा आमच्या मंदिरान आमचो देव आसा तो आमच्या काळजांती आसा आमी जेजूची पाटला उदारां आनी Yes. खंडीत जावन जेजून बरें करतना जेजू कितलें आयकूंक मेळ्ळें की Yes, yes. बरेपणान सदांच काले म्हणी आसल्यार ते पुरा विसरून तुमी मुखार एक कितले हॅपी आसा देखून तुमचे तावन आमी एक इन्स्पिरेशन जोडला फादर म्हाका हांव सदावत म्हजें सेम कितें म्हळ्यार म्हाका बरें केल्ल्याक म्हाका रोशमच्या केल्ल्याक मात्र मोग करचो न्ही हांवें कोण म्हाका टिका करता बळे कोण फाटल्यान उलयता तांचो चड मोग लव युअर करता. एनिमीज Yes. तांचो हांवें चड मोग करचो तांचे जागा तो चड उलोवचें कित्याक तांचे पासून मागचें तें समियान सांगलें थोडे बेटी नेणार पळोवन कितें सांगता जावं बरो देखून कांय ना म्हाका सक्कड म्हज्या मोगाचें सक्कड म्हज्या काळजांत आसा आनी म्हजो जेजू म्हज्या काळजांत जेजून म्हाका मोग करूंक शिकयला राग करूंक शिकोवन येस फादर थँक्यू येदोळूच तुमी सांगलें हांवें काय केल्लें न्ही फिरगजगारांनी केल्लें सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलें इट्स अ टीम वर्क म्हजें एक मुखेलपण मात खंडीत जावन आनी टीम वर्क म्हणटाना मस्त फिरगजगारांनी इतलो वावंट काडला की तुमच्या लागीं डायरेक्ट येवन उलोवंक की थोड्यांनी पाटी सरला जावंक पुरो पूण उपाध्यक्ष लागीं खंडीत जावन उलयताली उपाध्यक्ष तुमच्या ह्या टायमार हे इतले व्हडले इगर्ज उबारला देखून तुमकां तुमची बघना कशें लोक तुमच्या लागीं उलयता की काले म्हणटा वय शांतीप्रिया विगार बापानी येदोळच देव तेंपला विशयान सांगलें देवाचें घर म्हूण सांगलें हें न्ही जाय की एक व्हडलें एक योजन देवाचें घर बांदचें म्हळ्यार मंदीर बांदचें म्हळ्यार न्ही जाय की तें म्हत्वाचें काम तें आनी हें काम आमी यशस्वी तरान पोंताक पावयलां म्हणलो संतोश आम्हा सर्वांक आसा फिरगजगारांक जावं दी आमकां जावं दी सर्वांक आसा तें हांव व्हरत्या अभिमानान सांगता आनी ह्या फाटल्यान मस्त जाणांची मिनती आसा जावंक पुरो आमकां दान दिल्ल्याच्या दानीचो आमच्या फिरगजगारांचो न्हय आसता फिरगजा बायलांचो ह्या परगांवांत आसल्ल्यांचो तांणी कितले कश्ट काडून पयशे केला ते आमी नेनाव पूण जाल्यारय तांणी जाय पुरतो आमकां दान दिलां तशेंच सर्व चालो रसाच्या भोक्तीक आसो तांच्या मागण्या आसो दान दिवंक जाल्ल्यान फुलाची पाकळी दिल्या जावंक पुरो पूण थोड्यांनी आमकां मागण्याचो आदार दिला तें आमकां व्हरतें दायज त्या देखून आमी ह्या यशस्व्याक पावोवंक शकल्या आनी हाच्या फाटल्यान आमच्या विगार आसो आतां विगार बापान तांच्या विशयान ती आमकां तुमकां म्हायती दिल्या विगार असो कळमीतनातलो वावर आसा आमकां असलो विगार मेळोवंक आमचे भागस म्हणयत हांच्या मुखेलपणांत हांच्या योजनाद्वारी मुखल्या योजनाद्वारी आमकां एक कला म्हणटात मुखार वचूंक आमकां एक प्रेरण जाला आनी मागण्याचे व्यक्ती जावन आसात आमचे विगार बाप हांवेंच पळयल्ले आसा केदाळाय खंय एक आमकां एक संकश्ट एक अडचण येता जाल्यार हांवें पळयल्लें आसा घंटे गांठल्यांनी वचून ते आराधनाच्या कोपेलांत वचून मागतात तें हांवें पळयलां आनी देवाचेर खूब भरोसो आसा आमच्या विगाराक आनी तशेंच दुबळ्यांचो हुस्को मस्तो आसा म्हूण हांवें सांगेत किर्तनान सांगलां जो आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो म्हणून सो ह्या वक्ता आमी सांगूंक आमी अभिमान भोगता आमच्या इतल्या व्हडल्या योजनान जाल्यारय आमी घरां आमी दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्यान हे आमच्या विगार बापाच्यात मेहनतेन म्हणयत तांकां दुबळ्याचो हुस्को आसल्यान ते आमकां करूंक शकल्या आमी आनी ताच्या फाटल्यान आमच्या विगाराचो मस्त वावर आसा जावंक पुरो ते परगांवांत गेल्यात जावंक पुरो कोणाच्या मागण्याक आदार मागला आसूंक पुरो मस्त आदार मागला पाद्र्यापान त्या देखून आमकां मस्त जाणांचो आदार आयला हाच्या फाटल्यान विगार बापाचो मस्त पाठिंबो आसा म्हूण हांव सांगूंक आशेता आनी ह्या वक्ता सर्व आमच्या दाणीचो फिरगजगारांचो फिरगजेच्या बायलांचो वावर दिल्ल्यांचो सगळ्यांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ह्या वक्ता ह्या संदर्भार म्हाका ह्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन
एक बाग फावो जाला हें देवानंत फावो केले सेवा दिवंक. सेवा दिवंक. सो हांवें बऱ्या तरान सांबाळून व्हेला आनी तो म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. देखून हांव देवाक अर्घां दितां हें बाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. कालते जाल्ल्यांक देव अर्थ करता काय तुमचे ते कालतेपणाचे शे गुण आसात न्ही देखून तुमच्या टायमारच एक आमची इगर्ज उक्तावण जाला म्हूण येत देखून तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आतां आमी इगर्ज आसतना मस्त आमी कार्यक्रमां मांडून हाडिल्ली जावन आसात आनी एक्टिविटीजय जायते केल्यात. पूण आतां आमची इगर्ज पुणशेत जाला. पुणशेत म्हणटाना कसली आमी भक्तीक कार्यां काले आमी मांडावळ केल्या गी मुखल्या दिसांनी. वय शांतीप्रिया, पयल्या सुवातेर फाटल्या 10-12 वर्सां पळोवचें जाल्यार आमच्या फिरगेजन प्रत्येक तरान सालोरासाचे भक्तीपण विशेष रितीन सोडून आसा ते सांगूंक हांव भोव खुशी व्हरता. आनी आमी पळोवचें जाल्यार हर एका मंगळाराचे सकाळीं 10:30 वरां 12:30 वरां म्हणसर हांगासर मीस आसा, आराधन आसा. मीस आसा मागीर 9 आसा. ताचे उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तीकाक जेवणी आसा. आनी कुमसाराक विशेष महत्व दितात. हर एका मंगळारा थंयसर कुमसारीर एक याजाक बसून आसता. तशें विशेष रितीन ताकाय आमच्या याजाक प्रमुख पात्र दितात. नवी इगर्ज जाल्या उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार भक्तीपण सडलां तशेंच येवच्या यात्रिकांचो सामकोय सडला. हर एका वर्सा ऑगस्टाच्या 10 तारखेर आमी आमच्या सालोरेसाक मान करता. ताची परब आमी आचरण करता, व्हडा दबाज्यान आचरण करता. हाका तयाराय जावन वजांचो पुरशाव आसा. हाची विशेशता कितें गी म्हणल्यार क्रिस्तांवचे तशेंच अक्रिस्तांव जायते वरवीं हाडटात, वजे हाडटात आनी येत्तेक साक्ष म्हूण येता. हर एका लोकांक सालोर थंय आसचे भक्तीपण हे पटी आमी पळोवचें जायते वजाचो पुरशाव आसलो, जायतो लोक आयलो, क्रिस्ती तशेंच अक्रिस्ती. तशेंच 9 दिसाच्या 9 ते दळा सकाळीं तशेंच सांजेर मिसाचें बलिदान, आराधन मिसाचें बलिदान 9 अशें आसता. आनी हर एका दिसा याजाक थंयसर कुमसाराक महत्व दितात आनी थंयसर कुमसारीर आसतात. आनी ऑगस्टाच्या 10 तारखेर व्हडा संभ्रमान आमी आमच्या पात्रोन संताक मान करता आनी हाका जायतो लोकय हांगासर आसता. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमच्या पुण शेतांत आमी आतां फिरगेजेंत कावन्सिलिंगाची वेवस्था आसा. कावन्सिलींग तशेंच मागण्याक जायतो लोक येता, याजाकी तांच्या पासत मागतात आनी कावन्सिलिंगाची वेवस्था आसा. आनी कुमसारी आसा, कुमसाराकी याजाक बसतात आनी जायत्या जाणांच्या आत्मीक बरेपणा खातीर ते वावरून आसात. आनी मुखारी आमच्या फिरगेजेंत जायती आत्मीक कार्यक्रमां जावंक आसात. प्रत्येक तरान वर्सामध्ये जावंक आसच्यो त्यो रितीऱ्यो, तशेंच नायट विजील आनी उपरांत धार्मीक भक्तिकांक धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा करता. आनी तशेंच हर एका भक्तिकांक कोणाक कावन्सिलिंगाची गरज आसा तांकां कावन्सिलींग. आनी तशेंच आमचो विगार मुनालोडो एक याजाकाकी आमी हर एका दिसा कुमसाराक एक थंयसर आसच्या बरी पळयता म्हणून. कोणी आयल्यार तेडेपटी इगर्ज पळय थंय भितर मागणी करता आसतना कुमसार जावंक तांकां मन जाता आसतना थंयसर एक याजाक आयल्यार तांच्या आत्मीक बरेपणाक तांकां आदार जाता. हाका पुरो वेवस्था येदोळस आमचे विगार बापा थंय आसा आनी हे सकड जारी करता. अदीक रितीन गवळी बापांनी आमच्या फिरगज उक्तावनाच्या दिसा हें पूण शेत म्हणून पासारलें. हें आमकां समेस्तांक व्हडा संतोशाचो गजाल जावन आसा आनी खंडीत जावन आनी मुखार सगळ्या मंगळूर दियेसींत एक प्रख्यात पूण शेत जाता मनशाक कांय दुबाव ना म्हूण हांव चिंता. देव बरें करूं. तुमी आतां एक आमचे इगर्ज जेजू खातीर आमी बांदिल्ले ते एक रावळेरांत कसली भक्ती कार्य कशें आमी एक लोकांक आमी कशें स्पिरिच्युअल रितीरी तांकां आडोवं येत म्हळ्यार हर एक प्लॅन पॉयंट प्रमाणे
प्लॅन केला पाद्राबान जावन ती सांगाता मेळून देखून ते खंडीत जावन गरजेचे कित्याक म्हळ्यार लोक जायतो थंयसर विजीट करनंत आसा विजीट करतना खंडीत जावन तुमी सांगल्या प्रकार कुमसार जावया म्हूण मन जाता या कितें कावन्सिलिंगाक या म्हूण जाता आनी खंडीत जावन हाका पुरा वेवस्था ह्या प्रमाणेच तुमी करनासात आनी केल्या देखून खंडीत जावन परत एक पटी शाबासकी फावो हें घर आतां येदोळूच म्हळ्यार रावल्यार आमचें घर म्हणटाना एक घर बांदप तितलें सुलाभ ना आनी कोण घर बांदता तांकां ताचे कश्ट गोत आसात कितले EMIs आसात कशें ताणींत ते मुखार सुनोरीचे पूण आतां एक इगर्स बांदचें म्हणटाना खंडीत जावन आतां एकल्याचें तें आसना लोकांनी ताका सपोर्ट करीचें पडटा आनी हाका खंडीत जावन फिनान्शियल स्ट्रेस मस्त आसा कित्याक म्हळ्यार घर बांदता मुसोर मात न्ही घर बांदल्या उपरांत ताचें लोन कशें हें जाता जाल्यार इगर्स खंडीत जावन पयले मात न्ही उपरांत ती फिनान्शियल स्ट्रेस आसाचेच न्ही गी फादर तर ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात आसा गी या मुग्धा लागी बरे सवाल शांती प्रिया ಕನ್ನಡನೇ ಗಾದಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು म्हणून सांगतात म्हळ्यार घर बांदचें कश्टाचें काम म्हणून आमी सांगचें कितें म्हळ्यार आमी सुरवात करता आसतना चिंतूना की आमी इतल्या पावंड्याक आमी पावता म्हणून आमचे चिंतापी ल्हान आहले आनी बजेटी ल्हान आहली आनी व्हड मट्टार आमी चिंतूंक ना पूण हे सगळे सालोन आसाचे अजाप ऑफकोर्स उण्या बजेटीर सुरू केल्ले आज लाखांनी न्ही करोडांनी ताका खर्च जाला पूण दान आजून ही गरज जाल्यारय दान फुल न्ही पाकळी आज दिवनूच आसा पोरेकलो भाव हांव परगांवां गेल्ल्या वेळार मेळिल्लो तो म्हाका ही गरज पळोवंक आयिल्लो थंयसर ताणें इल्लेशे दिले पयशे दिल्ले परत तो म्हणलो फादर कितलें सोबीत मंदीर हांगासर जालां हे सगळे म्हज्या फिरगजगरांच्या बऱ्या मनाचो फळ म्हळ्यार हांवें आनी परत ताणें आनी थोडो आई वस्तो दिवन गेलो अशें जायते जाण हांगासर आयिल्ले ही गरज पळोवन आजून दान दितात दान दिल्यार ही खंडीत जावन हें व्हडलें येवजण जाल्ले वरवीं थोडे फिनान्शियल कन्स्ट्रेन्स आसात शांतीप्रिया थोडीं बिल्लां आनुकी पे करूंक आसात सोकास येतात बिल्लां आतां बिल्लां येवंक केलें दिले जाल्यार आनी थोडीं बिल्लां पे करूंक आसात आनी आमी इल्ले एडवान्सी लोन काडून गेल्ले त्या वेळार दान येता आसतना दान तितलें एक वळोवन येनातल्या वेळार इल्ले आमकां फिनान्शियल कन्स्ट्रेन्स आयिल्ल्या वेळार आमी इल्ले एडवान्स लोनी काडून गेल्ले आसा अशें इल्ले फिनान्शियल कन्स्ट्रेन्स आसात ते आमी जाणा येदे व्हडले येवजण एकलोय म्हणटा चिंता एक पत्रापाक इल्ले लोन आसूंक पुरो आनी की बिल्लां पे करूंक आसूंक पुरो म्हणून तेच लोकूच सांगता वय म्हणचे हांवें वय म्हणटना काय इल्लोसो तो बरेपण करून दिता त्या खातीरच आमी थोडी फंड रेजींग प्रोजेक्ट्स आमी आजून करून आसा आतां बेगीनच आतां नेक्स्ट आमच्या सेकंड हाफांत त्या विशयान चडीत म्हायती मेळटा आमी आतां पयले फंड रेजींग येवजण केल्ले आमचे बोंदेल फी आसता पयले 2 फी आसता केल्ली आमी 2019 2020 ही आमचे तिसरें बोंदेल फी आसता असो पर्पज वत्तू देखून मेदोळ मुसर आमच्या पुणशेता विशयान उलयलें हांव आनी मुखार आमी हे पुणशेताचें कितें देवें आशिल्लें कितें आमकां बाकी आसलें बिल्लां कितें आमकां कांय इल्लेशें आमी हँड लोन काडून गेल्लें आसा तें फारीक करूंक कशें आमी मिनत करयेत कोणाक आमी बर्डन करूंक नजो देखून जाता तितलें आमी ह्या येवजना मुखांत्र दान जमोवन आमी हे मुखार सुनोवचेर आसा फिनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट आसा इल्लेशें आसा देखून त्या खातीर आमी आतां येवजण आनी आमी मस्त योजना केल्ली दान जमोवची योजना आमचें एक लकी डिप कुपन आसलें ताच्या उपरांत आमी थोडी बेनिफीट शो केली अशें लोकांक चड बर्डन दिनासतना पूण लोकां कडेन आतां आमी चड विचारूंक वचना लोकांक दाराळ दिला पूण आजून फिरगजगार आनी सालोनसाचे भक्तीक तांचे उदार म्हूण आजून दाखोवन आसात हांव चिंता आमचें बर्डन फिनान्शियल वजन सरेस्प देव साळू करतलो आनी सालोन बाप आमकां सोडून घालचो ना आनी उदार म्हणचे दान तो दितलो आनी थोड्याच तेंपान हें सगळें कितें लोन आसा तें फारीक जातलें कितें बिल्लां आसात तीं संपूर्ण पावीत करूंक आमकां देव फाव करतलो म्हणटा बरो असो देखून हांव उपकार भोवडटां परत सकाळचो कित्याक म्हळ्यार म्हजें काळीज हाज संतोशान भरलां भोव सोबीत देव मंदीर आमकां फावो जालां ह्या मंदिरांत मिसबेटीत आसतना हरी एक दानी सो उडास काडटा मिसाच्या आखरी एका अनाउन्समेंटा वेळार आमी सांगता आमी दानी खातीर मागया म्हणून आनी म्हजें सांगता भाव उरलेलो आसा आमचो उपाध्यक्ष आमी सांगाचें म्हणना लोकांनी ताची सेवा पळयल्या आमचो कार्यदर्शी सदांच आमच्या सांगाचा तो शिक्षक तशेंच कामाचें सुपरवायजन पळयल्लो आमचो आनी एकलो मनीस आसा 6 जाण हांवें म्हण कोणाय की ह्या मंदिरा विशयांत एक
दुसरे अभिप्राय ना सगळ्यांक बरें थोडे उक्त्यार सांगना जावं पुरो काळजांत आसा तांकां बरें जालां मंदिर सोबीत जालां आनी आजून व्हरता अभिमान तांकां आसा सगळ्या म्हज्या फिरगेजकारांक म्हजो मान घेता देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मुखल्या योजनाक तुमचो सहकार मागता कितें सकयल आमी योजना जावं पुरो बोंदेल फिएस्ता जावं पुरो आमचें लकी डिप कुपन तें आमी मुखारसून व्हरता हांव ताचें ड्रॉ इल्लें पाटी घालां इल्लेशें ल्हान आईबाज इल्लोसो लोकांत आमी जमो करया म्हणून पूण कोणाय की आमीचो दबाव ना तांच्या खुशे म्हणून दिल्लें आमी वी एक्सेप्ट ग्रेटफुली काय म्हणटा उदार आमच्या दिनवासी मनोभाव घेता तांचे पासून आमी मागता ह्या खातीर आमचें हें येवजन फिनान्शियल कन्सल्ट आसलेले वरवीं आमी बोंदेल फिएस्ता मांडून हाडलां तें कितलें कालें म्हूण सांगूंक आतां म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार लेखपाक समज जावंक ना खंडीत जावन इल्लेशें उणें पडलां खंडीत जावन ओडोल तुमी गाद सांगली आतां ती गाद अशी जाल्या की मने कट्टी नोडू लोन कट्टबेकू म्हणल्या बरी जाला आता आणि या विशयांत तुम्ही खंडीत जाऊन फंड रेजिंग प्रोजेक्ट्स तुम्ही हाती घेतला इतले सविस्तर तुम्ही फिरगजे विशयांत इगर्जे विशयांत तुम्ही आमकां माहिती दिल्या तुमकां परत एक पटी देव बरें करूं म्हणटा आता आमचे सांगता आसात बोंदेल फिरगजेचे सहायक विगार बाप रेव्हरंड फादर विलियम डिसोजा तशेंच बोंदेल फिएस्टाचे कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर म्हणत मनोज सर आणि एंटरटेनमेंट कमिटीचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीती तुमकां त्या गायकी स्वागत मागता थँक्यू बरें करूं विगर बापांनी सांगिल्लें जायते लोन आसात एडवान्स लोन काण गेला आनी मुस्तू आतां लोक आमी विसरचे पडटा पयशे आतां लोन फारीक करूंक देखून हाचे खातीर फंड रेजिंग प्रोग्राम्स या फंड रेजिंग प्रोजेक्ट आमी अरेंज केला म्हणून तर फंड रेजिंग प्रोजेक्ट कसले फादर सांगचें तर जाल्यार पयल्यान पयलें म्हजें हांव तुमकां सर्वांक दिनवासांव पाठयतां आमी एक घर बांदता आसतनाक घर उबें जाल्ल्यान थंयसर सगळें संपवना थोडे फावटी बिल्लां आसतात पेंडींग जावं पुरो थोडे फावटी लोन आमी काडटा बिल्लां पेंडींग जाल्यार म्हयने ना जाल्यार वर्सा उपरांत पे करचें आसा बंदेली गरज उबी जाली म्हणटा आसतना सगळें संपोवंक ना खंडीत जावन एडवान्स काण गेलो लोन आसा म्हणालो विगार बाप आमकां सांगिल्लें तांणी आनी ताचे उपरांत जायतीं बिल्लां पेंडींग आसात घडये घडये एनावन्समेंटार एनावन्स करतात विगार बाप पेंडींग आसात बिल्लां म्हणून आनी त्या दिशेन फिरगेजगारांनी जायतें दिलां आमच्या फिरगेजगार बंदेल फिरगेजगारांनी जावं पुरो साबारदाणींनी जावं पुरो इगर्ज बांदच्या पयलें मस्तू दान दिलां आनी तशें आसतना परत आमकां विचारूंक की बरें जायना परत दिया म्हणून देखून ह्या बाबतीन काल मांडावळ गेल्या म्हळ्यार योजना आयोजीत करची आनी त्या मुखांतर कितें ताचे ताणू लाभ मेळटा तें आमी इगर्जेचें रीण फारीक करच्या दिशेन हें करता देखून ह्या पावटी आमच्या बंदेल फिरगेजेंत ह्याच म्हयन्याची 25 आनी 26 तारखेर सोनवार आनी आयतारा बंदेल फिएस्ता म्हणल्यार नांवा खाली हें प्रोग्राम एक मांडून हाडलां 1.5 दिसांचें हें कार्य त्या दिशेन हाच्या पयलें 2019 आनी 20 बंदेल फिएस्ता केल्यांत आनी ती यशस्वी रितीन जाल्यांत म्हणली हुगलीक बंदेल फिरगेजेंत आसा आनी हें तिसरें आमचें बंदेल फिएस्ता तशें जाल्यार हें यशस्वी रितीन जातलें म्हूण खंडीत आमचे पातयेन हातून कितें आसा म्हळ्यार सडीत विवर खंडीत जावन आमचे कोऑर्डिनेटर्स दितेलीं हांवें दिजें म्हणना पूण ह्या बंदेल फिएस्तांत खेळ आसतले जावं पुरो मनोरंजन कार्य जावं पुरो आनी खाणा जेवणाचे स्टॉल्स कितें आसात ते आउटसोर्स केलां पूण कितें आमकां ताचे तोन मेळटा तें सगळें कोणाच्या फायद्या खातीर बागार इगर्जेचें रीण कितें आसा तें फावीत करच्या दिशेन हें मांडून हाडलां पूण ह्या फावटींच्या बंदेल फिएस्तांत एक विशेश रितीन काल म्हळ्यार आमची फिरगेजगारां मात्र बायलीं फिरगेजगारां आसात म्हणली एक संगत दादोसकायाची आनी ही सगळी मांडावळी एक संतोश आमच्या बंदेल फिरगेजेंत काल म्हळ्यार लायक मुखेली आसात आतां हाची बंदेल फिएस्ताची जबाबदारी खंडीत जावन हांगासर आसात मनोज सर आनी प्रिती मॅम तांणी काण गेल्या पूण आमच्या फिरगेजेंत कल्चरल कमिटी म्हणली आसा त्या कमिटी मुखांतर जायती कार्यक्रमां जावन आसात उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी विगार बापाच्या त्या सल्ला सुचना काल जावन आसात लायक मुखेली हें कार्य मांडून हाडटा आनी हें कार्य जाल्यार आमचें बंदेल फिएस्ता जाल्यार तांणीच मांडून हाडलें सगळी जबाबदारी तांणी काण गेल्या ताच्या फाटल्यान ते वावूरन आसात दीस आनी रात तुमी आसात दीस आनी रात म्हणले बरी वावूरन आसात आनी सगळी मांडावळ घालना आसा आनी खंडीत जावन हें बऱ्या रितीन जातलें म्हणून आमचे पातयेनी आनी बरें जायचें म्हणून आमी आशेता खंडीत जावन बरें जातलें फादर सक्सेस जातलें बोंदेल फिएस्टा विशयान खंडीत जावन 2019 हें काले आमी मांडून हाडिल्लें आनी ताच्या उपरांत आतां परत एक पटी तिसरे पटी हें जालें जाल्यार पयले आनी आजच्या विशयांत ह्या पटीचे तुमी नवे सांगलें पूण आतां बोंदेल फिएस्टा म्हणटाना खंडीत जावन मस्त प्रिपरेशन जायचें अँड वी हॅव स्ट्रॉंग पिलर्स हांगासर मनोज सर तुमी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हाचे ओके सो हाव इज द प्रिपरेशन कशें आसा कसली पुरो मांडावळ केल्या आमी म्हळ्यार खंयचे एक फिएस्ता होस्ट करता म्हण सांगल्यार ताका जाय तितले आमी कमिटीज इंडिविज्युअलाक काही करूंक जायना विगारान नोडल सांगल्या प्रकार इट इज टीम वर्क वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून आमी एक अरावंड 8 कमिटीज केल्ली इन्क्लुडींग कोर कमिटी जावन दी वा अरेंजमेंट फूड जावन दी प्लॅनिंग जावन दी सो स्पोर्ट्स कमिटी बिकॉज वी हॅव अनदर 3 असायड फुटबॉल हे पटी
ते नवे विषय तशे हे कमिटी आमी मिटिंग्स पुरा करन आमी कामां पुरा एलोकेट करन ते एक आमकां सुलभ जालें आनी पद्रपान सांगले प्रकार आमी इल्ले आउटसोर्स केला हे पडे काल्याक म्हळ्यार आमकां बोंदेल फिरगजारांक पुरा इगर्जेचे बांदपा वेळार मस्त आमी काले वाउंड काडला वी हॅव टेकन पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स देखून सकाळांक इल्ले पुरो जाल्ले बरे आसा आनी बोंदेल फिएस्टा म्हण सांगल्यार इट्स ए सेलिब्रेशन टायम म्हण आय थिंक वी नीड टू कम टुगेदर टू सेलिब्रेट आर चर्च म्हण सांगता आमी आय थिंक त्या खातीर येस सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी म्हण सांगल्यार आतां पद्रपान सांगल्या प्रकार आमी बोंदेल फिएस्टा दो वी आर ए होस्टिंग इट बट दुसरे फिरगजगाराक टोटली इन्वॉल्व आसात फॉर एग्जाम्पल बचपेची आसात एंथनी कट्टेची आसात कुलशेखरची आसात बेंदूरची आसात प्लस वेलेन्शियाची आसात हे कशें जाला म्हण सांगल्यार देर आर अराउंड 30-35 लायव्ह सिंगर्स फ्रॉम एक्रॉस मँगलोर सिटी मात न्ही इवन काल सांगता बेलतंगडी ती शिद्दावनी सिंगर्सांनी येवन आसा तांकां आमी अवकाश दिवन आसा हे काल म्हण सांगल्यार इट्स एन इंटर पॅरिश सेलिब्रेशन hosted by Bondel. Name is Bondel Fiesta and the theme is just celebrating diversity. So kenchege ami pura ata pura efforts galle I think it is showing results and we are all ready. We are waiting for Saturday afternoon mun sanget 2 वरांतून आमी सुरू करता राती 10:30 वरांपर्यंत सिमिलरली आयतारा आमी 7 वरांचे मिसा नंतर 8 वरां सुरू करून वी विल गो अप टिल अराउंड 10:30. सो प्लॅनिंग ऑल डन आतां एक्झिक्युशन मात बाकी आसचे आतां ऑलरेडी स्टॉल्स आनी पुरा सेट जाला. So entertainment team is all set for with ready food committee everything काल सांगता आमी we are ready execution मात बाकी आसा. So I feel आतां इतले दिसाचे एफर्ट्स पळयतना I think it was worth the effort म्हण सांगयेत that we are ready right now. बोंदेल फिएस्टा 2025 होस्ट करूं. आतांच तुमकां वर्थ द एफर्ट म्हूण बगले तर फिएस्टा जाल्या उपरांत खंडीत जावन डबल वर्थ तर जाता खंडीत जावन प्रितीबाई एंटरटेनमेंट कमिटीचे कोऑर्डिनेटर तुमी फूड आसा म्हणटा ते खाताना खंडीत जावन एंटरटेनमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर एंटरटेनमेंटा विशयान तिला सांगेत की काले प्लॅन केला वय आमी आतां येदोळूच सांगल्या प्रमाणे बोंदेल फिएस्टा 2025 सेलिब्रेशन म्हणून सांगले आमी सेलिब्रेशन म्हणटा आसतना येदोळूच सांगल्या प्रमाणे इल्लें खाना जेवणा वरवीं तेणे आसतना इल्ले खेळी आसल्यार तशेंच मनोरंजन आसल्यार तिनी वस्तू सांगाता घाल्यार फिएस्ता जाता आनी फिएस्ता म्हणटा आसतना तुमी सांगले विचारले वॉट इज स्पेशल वॉट इज एंटरटेनमेंटांत येणे फुडाचे स्टॉल आसात जावनूच आसात तेणे मस्त खेळाचे स्टॉल जावनूच आसात मोदे आमचे एक मेगा स्टेज येदोळूच उबार जाल्या थंय एका सायडीन डीजे डान्स आसतले डीजेचे बारी एक बरें संभाषण म्हणून वेत सो दिस इज वॉट यू आर हॅविंग फॉर अ फर्स्ट टायम एक जुगलबंदी ऑफ डीजेस तें आसा एंटरटेनमेंटांत आनी तशेंच सांजवारा 3 वरां तावन आयतारा राती 10-10:30 वरां म्हणसर स्टेज आमी बिलकुल खाली दवरना every minute there is something that is going to happen आसा थंय Kaal Aaz इंटर वरायटी कॉम्पिटिशन आसा इंटर पॅरिश साबार पॅरिश आनी तांचे येदोळूच उत्साह ह्या विशयान दाखयल्या फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरलां क्रॉलिंग बेबी कॉम्पिटिशन दवरलां सो ल्हान भुरगीं क्रॉल करून मुखार येतात आवो यो तेन्ना बोव मारतात म्हज्या भुरग्याक ये म्हणून आनी हें बारी एक सोबीत आसतना हें हर एकल्यांक ओपन टू ऑल हाचे विशयान साबार जाणांनी इल्ली उत्साह दाखयल्या. तशेंच पेट शो आमी दवरता ह्या पटी तुमच्या घरांनी पेटे माजरां काले आल्यात तुमी कानून येया आनी तांचे फावट एक रॅम्प वॉक आसता ताचे उपरांत एक सेल्फी आसा द बेस्ट सेल्फी विल बी अवॉर्डेड तशें सुमार आमी घालनंत आसा. मागीर आसा एक 3 सायड फुटबॉल ते खेळ आमच्या मैदानाच्या मोदेंत जातात फुटबॉल 5-7 मिनटांचे आनी 5 मिनटांत 3 प्लेयर आसतात आनी थंयसर कंटिन्युअस मॅच जावनूच आसा येदोळूच साका साबार एंट्री आयल्या 45 एंट्रीज आयल्यात आनी ताच्या उपरांत सिंगर्स आसात परफॉर्मर्स आसात मोदे बारी फेमस मँगलोरांत बोंदेल फिएस्ताचें कौन बनेगा कूपनपती सेलिब्रिटीज येतात आनी ते जावन आतां आमचे लोकल सेलिब्रिटी तांतूं तुमी राखोन रावा फादर विल्यम एक सेलिब्रिटी जावन आसता तांतूं इतलेंच न्ही आमचे कडेन आसा हावजी मिनी हावजी मेगा हावजी स्पेशल हावजी समथींग दॅट यू हॅव नॉट सीन तले हावजीज आमी मांडून हाडटा पूण हर एकांत
तुम्ही आमच्या संगात आसाचे आणि आका तुम्ही पळयतात तेणे जावन आसा फ्लॅश मॉब तुम्ही रावून आसल्या कडेन तुम्ही सुरू करतात नासूंक कित्याक आमचो शांतीप्राय आसतले आमी तांतूय पळोवन म्हणटा आसा सबार गेम्स आसात टीम गेम्स आसात नेम इट टू विन इट लकी सिग्नेचर तशें सबार खेळ आमी मुखार हाडल्यात अँड दिस इज वॉट वी आर प्लॅनिंग टू गिव अ डिफरंट टायप ऑफ एंटरटेनमेंट बट विदाउट यू वी कॅनॉट सेलिब्रेट लायफ म्हणटात the more you celebrate life, there is something more in life to celebrate. And these 2 days, Bondel team, Bondel parishioners, आम्ही सबार वावर काढला नोव्हेंबर 18 तारखेर आमच्या इगर्जीच्या इनॉग्रेशनाक हर एकल्यानी तांचे 110% दिला आणि आता इल्ले रेस्ट इल्ली मजा इल्ले सेलिब्रेशन दिस इज द रियल थीम ऑफ बोंदेल फिएस्टा 2025 सी यू देर तर गंमत आसा खंडीत जावन आयकूंक तितले आमकां खुशी भोगता तर बघूंक माझा बघूंक खंडीत जावन थंयसर विक्षकां येतात म्हणली म्हजो बरवसो फिएस्टा म्हणलें बोंदेल फिएस्टा म्हणलें 2 दिसाचे तुमी सगळे कार्यक्रम तुमी सांगले सो एनीथींग वी डू स्टार्टींग एक इनॉग्रेशन म्हणलें आसता हांगासरी इनॉग्रेशन म्हणलें काले आसा की आयल्यार कोण येता इनॉग्रेशनाक हाच्या विशयान काले माहिती दिवेत की म्हाका एक्चुअली ಗೊತ್ತसले कारण इनॉग्रेशनाचे विशय आमी विगार बापाक सोडला because he will identify the right person for Bondel Fiesta inauguration. Maka got asla prakar I think mood bidri so MLA Mr. Umanath Kotian is likely to inaugurate. I'm not very sure, but if khabar vigar bapan sangle then there are other 2 guests as well. Tache nav amka gottu na but sponsors yeah sponsors asat mular ille ami sponsors ak eager je uptana mular amka recognize mular they were absent during that time tankai ami मुखार आपोनडी जे म्हण आमी विगार बापाक सांगला सो दॅट एवरी वन गेट्स द रेकग्निशन फॉर द कॉन्ट्रिब्युशन इतले व्हडले इगर्स बांदला सो तशें इनॉग्रेशना विशयन यू नो दॅट्स ऑल आय कॅन थोडे सेलिब्रिटी स्टेजीर असतात पूण आमचे सगळे बोंदेल फिरगर्स स्टेजीच्या सिकील असतात दे आर ऑल्सो द रियल इनॉग्रेटर्स एज वेल एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ बोंदेल फिएस्टा तशें आमचे सेलिब्रिटी ओट्टूक आसात स्टेजीर आसात सिकील आसात आनी हाका आमकां सब फाटींबो दिला हर एकल्यानी पाठिंबो दिला आणि आमकां व्हेरी स्पेशल इन्वायटीज बोंदेलाचे गवळीक परिशद दे आर द स्पेशल इन्वायटीज कित्याक म्हळ्यार तांणी दिल्ली सेवा कितली आसा म्हळ्यार केदाळे बिहायंड द सीन तांणी काम करचें तुमकां कोणाय कितें पळोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार हर एकली 110% दिला म्हणा पळय या दिशेन ती सबार जाणां वावर करन आसात हर एकली दे आर पुटींग देअर लिटल एफर्ट अँड एवरी स्टेप टुगेदर इज मेकिंग अ व्हेरी नायस टीम वर्क सो आमी येदोळूच घाला सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी प्रेझेंटेड बाय टीम बोंदेल पॅरिशनर्स कमिटी हेड्स सोडल्यार देर आर अराउंड 238 वॉलंटियर्स मुझे लिस्ट प्रकार 238 वॉलंटियर्स कमिटी हेड्स सोड so 238 plus take another 9 around 247 you know people are working for the success of Bondel Fiesta obviously added to that success malar people will come and things will happen volunteers sangle sir and added to that Saint Lawrence achi teacher around more than 60 yeah so it's a team of 400 people and you will find them in team blue from blue color शर्टांक घालून सगळा ऑलरेडी रेडी आसात म्हजे शर्ट केदाळ येता म्हाका फिट जाता की नांगे बरें गम्मत जावन आसा इट इज फन इट्स रियल फन खंडीत जावन आयकताना खुशी भोगता आनी मस्त प्रिपरेशन्स जावनूच आसा आनी सक्सेस जातलेंच इतले पुरो म्हणटाना आतां तुमी सांगले स्पोर्ट्स आसा म्हणून आनी स्पोर्ट्स आतां फूल स्टॉल्स भरल्यात थंयसर तर स्पोर्ट्स खंयसर जाता आमी एक्चुअली 2 कोर्ट करता इट्स अ स्मॉल आतां प्रितिभान सांगले प्रकार इट्स अ 5 minute का 3-a-side फुटबॉल ताका 30 by 40 फीटाचे प्लेइंग एरेना आसा विच वी हॅव प्लेस मोदे आतां 4 पगोड ऑलरेडी गन जाला वी विल बी मार्किंग इट टुमॉरो मॉर्निंग आनी एक कोर्ट आसता घराचे लेफ्ट सायडीर थंय आमी मार्क करून दवरता सो इट वील हॅपन इन 2 places सायमल्टेनियसली बट आमचे कडेन टायम आसलो तर जाल्यार इफ वी फील दॅट द क्राउड इज टू मच ह्या आमच्या मेन वेन्यूर we will shift it to next to the father's residence ते करया म्हण आसा बट आमचे substitute courts are available so तशें that will not be a problem आमकां म्हळ्यार आमी इल्लेशे तिशेन गेल्यार भुरग्यांक they may not be able to be what's happening and हे पुरो simultaneously जावन आसा स्टेजीर प्रोग्रामी जावन आसता हांगा काल सांगता फुटबॉली जावन आसा सो एवरीथींग इज हॅपनिंग फूड स्टॉल्स आर ऑल ओपन गेम स्टॉल्स आर ओपन सो काल सांगता कोण बोंदेल फिएस्टा वेन्यू भितर येता he can choose what he or she wants to do
whether eat something or play a game or watch football or watch what's happening on stage. So it's kala sangta free for all mun sangta. So every second that they spend in the venue is worth spending mun ame sangeet. होय खंडीत जावन तुमी आतां स्पोर्ट्सा विशयान सांगल्यात 2019 पयले आमी आरंभ केल्ले बोंदेल फिएस्टा ओके ते म्हणटाना तेंचे आनी आतांचे नवे सॉम ह्या जगबापांनी सदांच सांगले आतां पूण आतां नवे सॉम म्हणल्यार तुमी आतां स्टॉल्स भायर दिला म्हणल्यार आउटसोर्स आतां दुसरी फिरगजगारांक अवकाश आसा म्हूण सांगले आतांय तांकां स्टॉल्स घालूंक अवकाश आसा गी ह्या विशयान तिल्ले सांगीत गी ना ऑलरेडी फिल जाला 47 stalls are all fixed. फुल जाला ऑलमोस्ट. काल या सकाळी दनपरा एक कॉल आयले बट आमी तांकां रिक्वेस्ट केले दॅट मे बी नेक्स्ट टायम आमी दिवयेत म्हण हे पटी चान्सस ना कितें म्हण सांगल्यार बोंदेल फिएस्टा यू नो पीपल वॉन्ट टू पुट देयर स्टॉल्स म्हण आसा देर आर अराउंड 20 गेम स्टॉल्स अराउंड 22 कॉल सांगता हांव फूड स्टॉल्स आसात ऑल वेरायटीज वेज जावन दी नॉन वेज जावन दी ज्युसीस जावन दी शुगर केन आयस्क्रीम जावन दी एवरीथींग पोटेटो ट्विस्टर जावन दी एवरीथींग ताचे ते सोडून देर इज इल्ले एडवर्टिजमेंट प्रमोशन स्टॉल्स आसात देर इज अ फेस पेंटींग स्टॉल सो तेशें म्हूण सांगतना ऑल 47 स्टॉल्स आर ऑल डन म्हूण सांगयेत आतां लास्ट मिनिटा कोणी विथड्रॉ केल्यार वी कॅन ब्रिंग इन ए सबस्टिट्यूट बट अदरवायज एब्सोल्युटली देर इज नो चान्स एट ऑल सो तेशें जावन देर इज अ जॅम पॅक्ड एस्पेक्ट पूण इल्लोसो चान्स आमी करून दिता आमचे कडेन एक स्पेशल वरायटी आसा ह्या पुटीच्या बोंदेल फिएस्टा 2025 फॅमिली काउंटर म्हणून आसा आनी ताका तुमी खंडीत येवेत मुखार येवेत कशें हर एकल्यांनी खंयच्याय फ्रिजांनी येवेत आनी तांचो पात्र घेवेत कशें तुमी रांदच्यान दिल्लें हुशार आहात गी तर एक 5 या 10 जाणांक सडीत तुमी रांदचें तुमचो वावर तुमी घालचो आनी ते मोगान रांदिल्लें हाडचें आनी फॅमिली काउंटर्साक आनी येवचें बोंदेलकारांकी आडवेत भायल्या जाणांकी आडवेत तशें म्हणटा आसतना तुमी अन्न थंयसर दिवचें आनी ते आमी स्पेशली अनावंस करता ते एक व्हडलो बोर्ड आसा तांणी हें हाडलां तांचें नांव बरयता आनी तें 5 या 10 जाणांचे इमिडिएट सेल आसा इमिडिएट सेल सो तुका यू कॅन इमॅजीन द वरायटी येदोळच 30-40 जाणांनी आमकां लिस्ट दिल्या आनी थंयसर मनोज सराच्या हातूंत ताका म्हणटा बिसीबेळे भात येदोळच भारी फेमस जाला आनी ताच्या किसड पोक आनी थोड्यांनी पेज आनी थोड्यांनी लोणची थोड्यांनी चिकन फिश सॅलड कितलीं पकवानां सांगल्यांत तुमकां अवकाश ना म्हूण बेजार करनाकात अवकाश आसा एक इल्लेशें चड रांदून हाडा सॅटर्डे फ्रॉम 3 o'clock to 10 o'clock आनी संडे मॉर्निंग 7 to 10:30 11 तुमी हाडचें त्या काउंटरान तुमी दवरचें आनी तें तुमचें एक दान जावन आसा बोंदेल इगर्जेक So this is how we are having your involvement, your cooking made very famous in Bondel Fiesta. This is very unique in Bondel Fiesta 2025. सांगतानाच आयकतानाच आतां तोंडांत उदक येवन उरता केदला एक फावटी सॅटर्डे येता म्हूण जाला इतले पुरो तुमी अरेंजमेंट केला सगळे तुमी सांगला सगळे आतां इगर्जेंत फूल स्टॉल्स आसात तर पार्किंगाची वेवस्था कितें फादर काले त्या विशयान चिंतलां गी पार्किंगाची वेवस्था हांगासर दैजिवर्ल्डाच्या बगलेक थंय दवरची वेवस्था केला कित्याक म्हळ्यार इंग्लीश मिडियम इस्कॉलान ती 26 फ्लॅग होस्टिंग आसा रिपब्लीक डे जाल्ल्यान थंयसर तें सेलिब्रेशन चलता जाल्यान फिरगजगारांचे गाडयो दवरूंक सगळी वेवस्था दैजिवर्ल्डाच्या आमी केदाळा इगर्ज इनॉग्रेशन करता आसतना खंयसर पार्क केल्ली त्याच जाग्यार पार्क करचें आनीक बायलें जावं पुरो आमचें जावं पुरो तांणी आमकां ह्या रितीन सहकार दिवन हांगासर पार्क करच्याक आमची विनंती फादर इतले तुमी उलयल्यात आख्रेक आमच्या विक्षकांक तुमचो संदेश दिवेत की आख्रेक आमच्या विक्षकांक सांगचें तर जाल्यार पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा दैजिवर्ल्ड मिडियाच्या डिरेक्टर्सांक स्टाफांक बोंदेल फिरगज येता थंय तांकां एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा हर एका रितीन आमकां ती सहकार दितात आमचे ती उदार म्हूण दाखयतात आनी ह्या संदर्भार विगार बापाच्या तर्फेन गवळी परिशदेच्या तर्फेन मनोज सर आनी प्रिती मॅमाच्या तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सांगचें इतलेंच 1.5 दीस सोनवार असो दनपारां तावन राती म्हणसर आनी आयतार सकाळीं तावन राती म्हणसर हो 1.5 दीस आमच्या बोंदेल इगर्जेच्या वाठारांत कुर्सुंच्याक सांगात आमी मेळया केवळ बोंदेल फिरगजगारां मात्र न्ही दैजिवर्ल्डाच्या विक्षकांक आमी एक विनंती करची ह्या मिडिया मुखांतर पळयतल्या सर्वांनी आमच्या बोंदेल इगर्जेक येवचें आयतार आनी सोनवार ह्या 2 दिसांनी आमच्या इगर्जेक येवन आमच्या संतोशांत तुमचो संतोश मेळोवचो आनी आमी कितेंय करता तर जाल्यार कोणाय खातीर न्ही सालोरेन्साच्या पुणशेता खातीर आनी बोंदेल इगर्जेच्या पावीत खुरुंकाच्या पिल्लां खातीर एक म्हजी फूल वा पाकळी म्हणल्या दिशेन दिवन आमी सहकार दिवचो आनी ह्या दिशेन सर्वांक आमच्या बोंदेल फिएस्ताक 2025 बोंदेल फिएस्ताक सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागता
संपूर्ण माहिती बोंदेल फिएस्टा विशयान तुम्ही दिल्या तुमकां त्या गायकी हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें कर. वीक्षकांनो तुमकां संपूर्ण माहिती मेळ्ळी आनी खंडीत जावन आय नो यू पीपल आर एक्सायटेड सी ऑल ऑन 26th एज वेल एज 25th खंडीत जावन तुमी थंयसर या गंमत करया मजा करया दायजी वर्ल्ड पळयत रावा निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 247 टेक केअर बाय बाय काल आज आणि फाल्यां